स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्स ह्या NGOक अर्थसंकल्पात मंजूर जाल्लो निधी अजून मेळिल्लो ना. ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्यान आमकां फाल्यां मेळपाक आपयल्या. आमच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना तर संस्था वाटोवपाक पणजे 200 लोकांक घेवन भीक मागची पडटली म्हूण संस्थेचो अध्यक्ष डॉनाल्ड फर्नांडीस उलयला. ब्रेस्तारांत आनी पणजेच्या आझाद मैदानार आंदोलन केल्ले. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. He's brought this to tell the Honorable CM, boss, please give us the money or close us down if you want. Why don't you got it? One is 2025 and one is 2026. म्हणजे त्याला फुलडॉट आमकां येवपाची गरज ना न्हू. आतां स म्हयन्यांनी आमकां तुमी देंवयता मरे रस्त्यार. आतां तुमकां काय पडलेलेच ना न्हू. होय बेश्टे येना आमी सोशल मिडियाचेर घालता, मिनिस्टराक धाडटा, सगळ्यांक सांगता. तरी पूण तुमी इंट्रस्ट घेना. म्हणजे तुमी कितें म्हणटा, रस्त्यार यो, गोगो मार, असो आवाज कर, मागीर पयशे वाड. तर तेच करचें पडलें न्हू वर्साच्या वर्स. आनी सोल्युशन काय ना न्हू. आनी सोल्युशन काय ना. डिले कित्याक जाता पयशे दिवपाक? फाटल्या फावटी तुम्ही बोर्ड केलो मागीर पयशे दिले सो तेच सांगता न्हू. कित्याक? त्या पर्यंत आमी गोगो मारिना, त्या पर्यंत ते पयशे दिना. आतां पयलें कितें जातलें, डिपार्टमेंट म्हणटाले फायनान्सा कडेन पयशे ना. आतां ह्या वर्सा फायनान्सान पयशे घातले न्हू, ते सकयल पावले ती दी मरे आमकां. आतां तुमकां टायम ना दिवपाक, आमी कितें करूं? कोण दिना तो? डायरेक्टर दोन्ही डिपार्टमेंटांतले. आतां तांकां हांव बगर वचोन येता, तो सांगता करता करता म्हणून. एकटो म्हाका सांगता, तूं म्हाका खंय खबर की पयशे तुका दिला म्हणून. म्हटलें सांगता न्हू हांव दिला म्हणून. तूं फायनान्साक विचार मरे फोन करून, ते पयशे कित्याक दिला, आपल्याक एक्स्ट्रा कित्याक मेळ्ळे बजेटान. खंयच्या डिपार्टमेंटाक एक्स्ट्रा पयशे मेळना. जितले मागले तितलेच दितले. तुका एक्स्ट्रा मेळले न्हू. जेन्ना एक्स्ट्रा मेळले, आमी सांगले न्हू ते बाबा ते पयशे आमचे. आतां 45 डेज जाले न्हू, बजेट केन्ना 26 मार्च. हे 45 डेज आनी ते 50 दीस जाले मरे. फाल्यां तर जूज पुसून जाले, आमी कितें करूं? देर इज नो सपोर्ट सिस्टम. सी कोणाकूच मरे एम्पथी ना हे असले मनशाक. फक्त बोब मारपाचे. आमी हे केले ते केले ते कोत्ता तुमी ना म्हणना. जे पडलेले आहा ते करा न्हू पयले. जे आमचे कडेन पडले, यांचे कडेन DSS कार्ड्स ना, यांचे कडेन पेन्शन ना. सीएमान प्रॉमिस केला, तो सांगता आपल्याक सीएमाक सांग, आपल्याक फोन करून सांग तुका दी म्हणून. सो सीएमान एक फावटी कितें पॅक करपाचें सगळ्यांक. एक आमकां पॅक कर, एक तांकां पॅक कर. पॅकेज तरी सिस्टम दी आमकां न्हू. फाल्यां तुमचे जेन्ना 400 बेड वाडटले, तो लोक उरलो लोक वयतलो खंय, ते आमचेच कडेन येतले. आमी तर घेना. लोक म्हणटा पळय हेंची पोटां भरली. एक दोग जाण एक्टिव्हिस्ट आसले, हांव वायट म्हणना. म्हाका म्हणटा तुका कित्याक व्हरप जायना. अरे म्हणजे काही सिस्टम ना व्हरपाक, बेश्टो उखलून व्हरोन कोणाकूय. तुमी बेश्टो बोब मारता म्हणा. आमी तूं सिस्टम फॉलो कर. एक एक्टिव्हिस्टान सिस्टम फॉलो केलें, ते पेशंट हांगा आहा. दुसऱ्या एक्टिव्हिस्टान सिस्टम लोक कित्याक उलयता आमचे, ट्रोल करता, नेगेटीव कमेंट मारता, कितें स्प्रेड रुमर करता बाबा हेच व्हरना. अरे व्हरतलो गो, तेका एक सिस्टम आहा न्हू. Having been part of the administration at one time, and also having been the SP in charge of anti-corruption, when everything is cleared, it has only reached what has to be disbursed is at the level of the director of those departments. I hate to presume or believe that this is being done so that they may get some incentive from an organization. I hate to make this allegation, but this is the impression that goes away. Others, what else is left when the political leadership, the senior bureaucracy has cleared all these files? You have to only disperse. Either your ego is too big, which needs to be punctured, or you are expecting something which you actually don't deserve. You should be doing your work. This is the only thing I can say. And we will try to meet him. If we don't meet him today, by next Wednesday, there will be 200 people roaming around Panjim with this in their hand. And that will be not a good something for us. See, today we didn't make them. It is not their fault. It is my fault. So I have not given them these kottis. The kottis are in my hand. He is one volunteer. He is one volunteer. He is separate, and he is the manager. No kotti in his hand. I cannot make him cash. So with these kottis now, and we have the full bag of kottis here. We can give everybody to carry, but we will not do that. We will go to CM's bungalow so that CM also understands, Baba,
your administration is taking you for granted, taking me for granted, and taking the poor people for granted. Now we cannot be taken for granted. So there is no other solution.